रस्ते लोकां खातीर काय अतिक्रमणां खातीर हो सध्या प्रस्न चडशा वाठारांनी तकली वयर काडपाक लागला। केप्या कुडचडे रस्त्याचेर सध्या बेकायदेशीरपणान वेवसायिकांनी अतिक्रमण केल्ल्यान येरादारी करप्यांक पार्किंगेच्या प्रस्नाक तोंड दिवचें पडटा। बेकायदेशीर अतिक्रमण, अनधिकृत वेवसाय आनी रस्त्या कुशीक अवेवस्थीत पार्किंग हाका लागून नागरिकांनी खर नाराजी उक्तायल्या। परत परत कागाळी करून लेगीत संबंधित अधिकारी कारवाय करिनात असो आरोप थळाव्यांनी केला। पळयात। ह्यात रस्ते वाडोवन आमकां लोकांक कांयच फायदो ना, कित्याक ह्या सगळे भायल्यानसान लोक येवन हांगा सगळे रस्त्याचेर बिजनस करता आनी हांकां कोण विचारना काय ना। सगळे ऑल ओवर गोवा हें चलता आनीक कोण तांकां विचारना आनी हे सगळे हेका लागून एक्सिडेंट जावपाक शकता। आनीक हे रोड वायंडींग फक्त हे लोकांक यूज जाता आनीक आमकां जे कोण बायक जावं गाडी घेवन भोंवता तांकां प्रॉब्लेम जाता हेका लागून। आनी हे भायल्यान येवन सगळ्यांक बिजनस करता, हेंचेर कोण कांय इन्क्वायरी करना। आनी जे आमगे बारीक लोक हांगा कितें बारीकशें कितें घेवन बसले जाल्यार तांकां आमगे म्युनिसिपालिटी जावं आमगे पंचायत एरिया तांकां रोखडें हें करता, काडटा तांकां। पण ह्या कित्याक लागून हें करता खबर ना। आनी खुर्च्यो बिर्च्यो रस्त्यार करपा बिजनस न्हू, ह्यात आमगे गोंया लोक शॉप घालना तांकां कितें वयल्यान इफेक्ट जाता हे धंदे रस्त्यार करून। एक कोण तरी एक्शन घेवन तें क्लियर करपा जाय। तुम्ही पळयता आमी आसात तिळामळ जे रोड वायडींग जालें जाल्यार सोनपात्री तिळामळ जेन्ना आयल्यानचो रोड वायडींग चालू जाल्यार थंय तुमी पळोवपाक शकता की म्हाजे फाटल्यान जे खुर्ची घेवन प्लास्टीक खुर्ची घेवन बसल्या, फाटल्यान तेंगेली जीप पार्क आसा आनी तो वर्रात खुर्ची घालून बसला। पूण हे मनशाक कोण जी ऑथॉरिटी आसा ती केन्ना विचारना। पूण जर बारीक कोण आमगेलो नाल्ल घेवन बसलो ना भाजी घेवन बसलो जाल्यार तांकां आडकळ जाता, हो मनीस आमगे कितें तरी पोट भरता म्हण। आतां हेजेर प्रश्न आसा की हे रोड वायंडींग करता ते फक्त हे लोकां खातीर आनी ज्यो गाडी आसा लोकांचे पार्किंग एरिया ना ते रस्त्यार येवन पार्क करपा खातीर हे रोड वायंडींग करता काय कितें? कित्याक हांगा जर कुडचड्यार जर पळयत मोस्टली ट्रॅफीक आसता सकाळचे 7 चालू जाता ते सांजची 7:30 म्हळ्यार, मागीर 12 ते 14 वरां सुमार खंयच रातची ट्रॅफीक आसना। पूण जे डिपार्टमेंट आसात खंय तरी आपल्याली मनमानी करून ह्यो गोश्टी करतात आनी जे सामान्य लोक आसा जे बावडे आपल्याले सकाळचे वयता पोट भरून सांजचे येता तांकां खंय तरी ह्या गोश्टी लागून परत रस्त्यार देंवचें पडटा। आतां हेजेर सरकारान विचार करपाचें आसा की सरकारान विचार की गोंयकार इम्पॉर्टंट काय हे लोक आसा ते येवन हांगा आपल्याले पोट भरून आपल्या गांवां वचून तेंगेले लायफ जगता ते इम्पॉर्टंट। कित्याक आतां खंय तरी गोंयकारां प्रत्येक गोश्टी रस्त्यार येवपाची पाळी येयल्ली आसा। हांव गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचडेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर।